नमस्कार. डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमका येवकार. राष्ट्रवादी राज्यात खंय तरी नेतृत्व बदल जाला आणि जो जाला नेतृत्व बदल ताजो खरेंच फायदो जातलो काय ती फक्त एक फर्मालदार ह्या विशयाचेर आज आमी भासाभास करतात. निळकंठ बाब प्रदेशाध्यक्ष जाल्यात नवे. आमचे बरोबर पयलीं जे आसात आज ह्या भासाभाशी भितर ते निळकंठ कळवणकार राष्ट्रवादीचे नवे प्रदेशाध्यक्ष. सर स्वागत तुमचे. दुसरे आमचे बरोबर आसात ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे. सर तुमचे स्वागत. आणि तिसरे आसात लोकमताचे खास प्रतिनिधी सद्गुरू पाटील. तुमचे वारे हांव लास्ट येता. वाळे बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. कितें हे जे प्रदेशाध्यक्ष जाल्यात कितें दिसता तुमकां? न्ही, निळकंठ बाबाक हांव गेली 20 वर्सां तरी वळखता. हांव नवप्रभात एडिटर आसलो, ते कोलवाळचे सरपंच आसले. तांची लॉंग कारकीर्द हांवें लागच्यान पळयल्या. पण म्हज्या मतदारसंघाक टिकून तांचो मतदारसंघ थिवी. त्यामुळे 3-4 फावटी ते हाच्या पयलीं विधानसभेची निवडणूक लडयल्ली ताणें. अँड 4th टायम ही वॉज सक्सेसफूल. 5th टायम परत ते गेले ते सोडून द्या. पण 3 वर्सां ते पर्यटन मंत्री म्हणून ताणें जें काम केलें ॲडमिनिस्ट्रेटीव लेवलचेर ते हांवें बऱ्याच प्रमाणात लागच्यान पळयलां. त्यामुळे आशा बाळगपाक हरकत ना. पण डॉन पिक्चरान एक डायलॉग आसा, डॉन को पकडना मुश्किली नाही, नामुमकीन नहीं है. हे हळर्णकाराच्या बाबतींत हांव अशें म्हणत की NCPचे हे जे घोडे आहा ते फुडें व्हरप अशक्य ना, पण कठीण निश्चितच आसा. आता ते कितपत ते पार पाडटले, व्हडें थंय हाका व्हरून लावपाचें, ते तांच्या कॅलिबरचे क्षमता आणि तांकां बाकीचे कलीग्स कशे मेळटले, कार्यकारिणी तांची, एक्झिक्युटीव कमिटी, आणि तांकां कॉपरेशन कितलें मेळटलें ताचेर अवलंबून आसतलें. सद्गुरू कितें दिसता? कारण युरिया लेमांव यूथ प्रेसिडेंट जाला, ते प्रदेशाध्यक्ष जाल्यात. खंय तरी एक कशें नाविन्य दिसता पक्षां भितर. पण त्या नाविन्याचे रूपांतर खंय तरी एक जी लाट असता किंवा एक संघटनेची बांधणी असता तातूंत भितर जातले काय एक फर्मालदार ना. म्हाका अशें दिसता की आता निळकंठ बाबा कडेन जे प्रदेशाध्यक्ष पद आयला ते पक्ष विरोधान आसतना आयला, जे एका प्रतिकूल स्थितीन. म्हणजे तांचे कडल्यान केंद्रीय नेतृत्वा कडल्यानूय तांचे कडल्यान खूब अपेक्षा आसतल्यो. अशें दिसता की तांकां जर एक स्वातंत्र्य दीत तांच्या नेतृत्वाक, म्हणजे काही निर्णय घेवपाचे, काही बदल करपाचे अशें जर स्वातंत्र्य दीत तर ते हो विशय म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसची नव्यान बांधणी करपाचो विशय फुडें व्हरूंक शकतले अशें दिसता. कारण ज्या चिकाटीन त्यांनी 3-4 इलेक्शन थंयचे जे प्रस्थापीत आशिल्ले तांकां कायम टक्कर दीत दीत ते फुडें आयले. विलीच्या पक्षान आशिल्ले ते राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आयले, टक्कर दीत फुडें आयले आणि नंतर जिखलेय बीन. त्यामुळे हो एक लंबी रेस का घोडा अशें म्हणपा सारकें तांचे हें आसा प्रतिमा. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की बहुजन समाजातल्या एका लिडरा कडेन राष्ट्रवादीन दिला आपलें नेतृत्व, आणि तांकां जर स्वातंत्र्य मेळत, तशा प्रकारचे केंद्रा कडल्यान पाठबळ आणि मार्गदर्शन मेळत तर ते राष्ट्रवादीक नवी संजीवनी दिवचो बऱ्या पैकी प्रयत्न करूं शकता अशें म्हाका दिसता. निळकंठ बाब मान्य करता सगळे जाण की ताणी म्हणटा तशें कठीण आसा पण अशक्य ना. सद्गुरू म्हणटा की जावपाक शकता, पूण प्रत्येक खेपेक जेन्ना विशय डिस्कस करतात राष्ट्रवादीचो हेजे पूण जे आसा ते परत परत येता. पण हे पण तुमी कितले पेलपाक शकतले? म्हाका गेल्या 5 फावटी हांव पंचायतीन कायमचे म्हाजे ग्रूप कोलवा पंचायतीन हाडला आनी सदांच बरे पैकी बरे पर्संटेज म्हणजे 70-75% वोटींग गावतालें सदांच. इवन आमचो दयानंद नार्वेकर डेप्युटी CM आसलो त्या टायमार पासून लोकांनी त्या गांवांत 7 पैकी 7 निवडून दिले. जे पयलीं हांवें जेन्ना म्हाज्या मनान जालें की एक खंय तरी असेंब्लीक रावचो म्हणून, आर्थीक परिस्थिती नासलीच त्या टायमार आनी बऱ्या पैकी लिडराचो साथूय नासली, तरी सुद्दां इंडिपेंडंट ह्या नात्यान बीन इलेक्शनाक वचप, हारोवं, पूण प्रॅक्टिकली भायर सरलेलें. पूण प्रॅक्टिकली ल्हानपणा पासून बरोबरच्या गांवच्या फ्रेंडांक घेवन हे राजकारणान अनुभव नासलेले असेंब्ली जे त्या लोकांक घेवन हांव फुडें सरलेलो. तशें करून 1994 डॉक्टर विलीन त्या टायमार हांव फर्स्ट टायम नॅशनल काँग्रेस, इंडियन नॅशनल काँग्रेसीक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट जालो वर्सीस आमचो कांदोळकर म्हापशेचो. 4 मतांनी निवडून येलो आनी इलेक्टेड इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो प्रेसिडेंट म्हणून नॉर्थ गोंयान संपूर्ण बऱ्या पैकी 20 ब्लॉक काडले, बऱ्या पैकी काम केलां. आनी त्याच अनुभवाचेर तसोच जेन्ना आमी NCPन जाले तेन्ना
डॉक्टर विरी कडेन साधारण 13 वर्सां हांवें काडलीं. तेजे बारकायेन तेजें एडमिनिस्ट्रेशन पळयलें, तेजी सगळी सिस्टम कितें आहा ती शिकलां. अपेक्षा एकूच आसली की आयज न फाल्यां गोंयची सेवा करूंक गावतलें म्हणून. आनी तें सगळें शिकल्या उपरांत हांव बऱ्या पैकी एडमिनिस्ट्रेशन केलें. जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना म्हाका दिसता म्हाजें कसलेंच कांय हें नासतना बऱ्या पैकी डिपार्टमेंट चलयलां. उदाहरण म्हणजे हावजींग बोर्डान पयलीं कितें आसलें की प्लॅन काडच्या पयलींच प्लॉट सेल करताले, फ्लॅट सेल करताले. हांव जेन्ना येयलो तेन्ना आनी लो इन्कम ग्रुपाक काडलें, मिडल इन्कम ग्रुपाक, की एक कंडिशन घालून दवरलां की 70% कंप्लीट जाल्या शिवाय दिवप ना. पण म्हाका एक सांगा निळकंठ बाब, पक्षाची जेन्ना बांदणी करपाची आसता तेन्ना जनसंपर्क महत्वाचो, कार्यकर्त्या बरोबरचो संपर्क महत्वाचो आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किलूय महत्वाची. बरोबर. आज बीजेपी इतली स्ट्रॉंग आसा, काँग्रेसीय गांवां गांवांनी तांगेले ब्लॉक बीक आसात. अशी परिस्थिती भितर तुमी तुमची पक्ष कितली तळागाळा पावन बांदपाक शकतात? कारण हांव स्वता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसतना हांव स्वता नॉर्थ गोंयाक भोंवला. सावथ गोवाक समज कमी संपर्क आसला जाल्यार तरी सुद्दां आयज म्हाका जेन्ना अध्यक्ष केलें, आमचे शरद पवार साहेबान जेन्ना सांगलें की तुमी थाराया, तेन्ना आमचे जे NCP वर्कर जे आसले, एक्झिक्युटीव म्हणून जे आसले एक्झिस्टींग, तेंच्यांनी 98% लोकांनी सांगलें की म्हाका करा म्हणून. आनी हांव सदांच सगळ्या कार्यकर्त्यां वांगडा सगळ्यां वांगडा रिलेशनान बरो रावतालो. आनी जेणे करून म्हाका दिसता, म्हाजो आत्मविश्वास सांगता की हांव हो पक्ष जे तरेन हांव म्हाज्या बरोबरच्या वांगडा वागतां, ज्या बरोबर ते म्हाका साथ दितात, आनी एका जोमान तेंच्यांनी जो अध्यक्ष केला तो म्हाका दिसता बऱ्या पैकी साथ दितले. आनी म्हाका एक हें आहा, कापासितार आहा की सदांच हांव मिनिस्टर पासून आसलो जायत जाल्यार सकयल्या लेवलाक रावनूच काम करी. तुमकां दिसता की लोकां मदीं ही एक्सेप्टेबिलिटी आसतली राष्ट्रवादीक? कारण बीजेपी सत्तेर आसा, लोकांनी बीजेपीक इतले बहुमत दिवन निवडून हाडल्या. खंय काँग्रेसूय आसा, काँग्रेसीचे तशी लिडर्स तळागाळा पर्यंत आसात. अशी परिस्थिती भितर एक्सेप्टेबिलिटीचो जो मुद्दो आसा लोकां कडच्यान तो राष्ट्रवादीक मेळटलो? ती एक्सेप्टेबिलिटी मेळूंक शकता? कठीण आसा. हाचें कारण अशें की व्हडल्या झाडा सकयल धाकटें झाड जावंक शकना. आयज जशी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टीची परिस्थिती आहा, तो BJP वांगडा गेला, राष्ट्रवादी पक्ष काँग्रेस वांगडा गेला. म्हणटकूच हे दोन व्हडले रूख असल्या कारणान ते सगळें सारें उदक बिदक ते ओडून घेतात. आनी ह्या दोनूय पक्षांची वाड ही खुर्टीत रावतली अशें म्हाका दिसता, जो पर्यंत ते तांच्या वांगडा सहयोगी पक्ष म्हणून आसात तो पर्यंत. दुसरी, राष्ट्रवादीचें नांव जरी नॅशनलिस्ट आसलें तरी तो प्रादेशीक पक्षच. महाराष्ट्र सोडलो आनी थोडेशें गोंय, मेघालयान सुद्दां संगमा पयस गेल्ल्या कारणान थंय सुद्दां ताची तशी कांयच प्रभाव ना. महाराष्ट्रान राष्ट्रवादी पावरफूल आसा बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. तशीच कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट गुजरातीतूय आसा, पण थंय नामके वास्ते सुद्दां राष्ट्रवादी ना. म्हणटकूच एक तर गोंयच्या राष्ट्रवादी पार्टीक आपले स्वताचे कितें तरी एक चेहरो दाखोवचो पडटलो, तेन्नाच ताका एक्सेप्टेबिलिटी मेळटली. पार्टी प्रोग्राम्स आनी बाकीच्या धडाक्यान फुडें वचचें पडटलें, तरच हें शक्य जाय तशें. एक येता तुमचें तांचें म्हणणें आहा की व्हडले रुखा सकल ल्हान रूख वाडपाक शकना. आनी तो आतां काँग्रेसीचो रूख हो मिडियम रूख जाला ह्या इलेक्शनाक, आनी हो बीजेपीचो रूख हो सामकोच व्हडलो रूख जाला. अशी दोन रूख आसतना हो रूख जावपाक शकतलो ना? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी जेन्ना सत्तेर आशिल्ली त्याच टायमार भारतीय जनता पक्ष विरोधक म्हणून आक्रमक जालो. म्हाका दिसता की आज विरोधान बसपाची जे हे मेळ्ळ्या संधी हांकां, ते संकट न मानता ती संधी मानून पक्ष बांदणी करूं येता. म्हणजे सत्तेर आसतना शिथिलता येता, पक्ष वाडनात सत्तेर आसतना. आता विरोधान असताना ज्या प्रकारे NGOs काही चळवळी करता, त्याच प्रकारे आक्रमकपणे जर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडपाचे चालू दवरले, विधानसभेन आमदार एकूय ना, गरज ना, तरी देखील प्रत्येक प्रश्नाचेर जशे तेंचे खाण प्रश्न तेंच्यांनी हिरिरीन उखलून धरलो, तांकां क्रेडीट मेळ्ळें. सरकारच्याय 2 पावलां फुडें गेले ते सत्ता नासतना. तशा प्रकारे जर लोकहिताचे विशय तांच्यांनी हाती घेतले आनी ते चळवळीन जर उतरले, खूब हिंसा करपा जाय असो काय हे ना, पूण बारीक बारीक लोकांचे उदकाचे हाचे तशे प्रश्न आसता. आनी लोकांक आजची स्थिती अशी आसा की लोकांक एक सक्षम विरोधी पक्ष जाय. लोक पळयतात कोण NGO आपलो प्रश्न हाती घेता, प्रसार माध्यमां आपलो प्रश्न हाती घेता, विरोधी पक्ष आपलो घेता. काँग्रेस त्या बाबतीन अपयशी ठरल्या. अशा टायमार राष्ट्रवादी काँग्रेस हळूहळू प्रथम काँग्रेसची जागा राष्ट्रवादीन घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. BJP कडेन मागीर, पण प्रथम काँग्रेसची जागा राष्ट्रवादीन काबीज करपा जाय
अशें म्हाका दिसता. हो प्रदेशाध्यक्षाक खूब ट्रिकी प्रश्न आहा. तो म्हणटा की काँग्रेसची जागा आतां इलेक्शन आसा आनी काँग्रेसची जागेर तुमी येवपा जाय. बरोबर. कशें आहा की मान्य करता तुमी? बरोबर सारकें. कशें की आजभाव सद्गुरून सांगला त्या प्रमाणे ते प्रमाणे वचत आनी आमची तशी तयारी आहा वचपाची. तुम्ही सादें घेया की जेन्ना आदी पासून जेन्ना आमी मिनिस्टर आसतना आमी असो मेळावो दवरूंक ना. पण आतां जेन्ना सत्तेर नासतना मेळावो दवरला तरी सुद्दां 2 पटीन लोक जास्ती पावले. कारण लोकांक जाय आमी येयल्ले, पूण फक्त कितें आसलें मदींशें खंय तरी आमचें हें जालें म्हणून आमी फाटीं उरले. पूण लोकांनी आज पासून आमकां नाकारूंक ना. गेल्या 2007 इलेक्शनाक आमकां 35,000 मत पडलेलें. हे फावट 34,000 थोडी पडलें. पण पयस उडोवंक ना. कारण मयां जावं आमचो तुका पर्वरी हे नवे मतदारसंघ आसले म्हणून तर खंय कमी पडले. दुसरे प्रमाणे की जशें आमचे वाळवे साहेबान सांगलें की महाराष्ट्रा पुरते आहा ना, केरळाकूय आमचे 1-2 आमदार आहा, NCPचे आहा. पूण शेवट आमची नॅशनल पार्टी म्हणून रिकॉग्नायज जाला कारण वोट्स आहा. आनी आमचें आतां कर्तव्य आहा की आमी लोकां पर्यंत वचपाक जाय आनी आमची तयारी आहाच. कारण अशे थोडे सद्गुरून जो मुद्दो काडला तो सामको म्हत्वाचो. म्हत्वाचो. तो म्हणटा की तुमी वाडटले जाल्यार तुमकां सगळ्यांत पयलीं काँग्रेसीच्या माथ्यार पांय दवरचो पडटलो. नाही, माथ्यार पांय दवरपाची गरज ना. कारण जेन्ना आमी पार्टी म्हणून जाली आमकां साहेबान कितें सांगलां की आमदार आसूं किंवा नासूं लोकां पर्यंत काम करपाक जाय, लोकां कडेन वचोंक जाय. फॉर एग्जाम्पल मायनीचो प्रश्न घेतलो. जेन्ना हांव थंय लोकांक मेळपाक गेलो तांकां सहज सांगलें की हांव साहेबा कडेन उलयतां, तुमकां मेळोन दिता, नाजाल्यार साहेब येतालो हांगा येता. जेन्ना हांवें स्वता सांगलें साहेब अशें अशें आहा, चल येता म्हणलो आपूण सांगुया. पण ते लेसन आमी घेवंक जाय. तो जेन्ना इनिशिएटीव तुमी घेवपा जाय. हय, इनिशिएटीव लेसन घेवंक जाय. बरोबर. कारण जेन्ना हांवें म्हाज्या तोंडान सांगलें न्हय अशें तेंचो प्रश्न आहा तेन्ना ते स्वता म्हाज्या उतराक आयकना बरोबर चल या म्हणून सांगलें. असले प्रश्न तो म्हणटा की आमी लोकां पर्यंत वचोंक जाय. बरोबर. लोकांचे जशें आतां तिराळीचो प्रश्न जालो तेणे आमकां कितें सांगलें की तिराळी कशें आसूं, सरकार कसो आसूं. जेन्ना आपूण शेतकी मंत्री आहा, शेतांत दुश्काळ येवंक जायना शेताचे. सो ताबडतोब ते थंय 2 वरां वचून बसून ते मोकळे केलें. म्हाका एक सांगात निळकंठ बाब, पण जेन्ना तुमी म्हणटात की पक्ष वाडयतलो, हय, तुमी कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर घुसतले? हांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मीन्स नॉट असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. प्रत्येक पक्षाची स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता स्टेटी भितर. हय. तुमकां घुसल्यार सद्या काँग्रेसीकच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर घुसपा जाय, बीजेपीची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर घुसपाची परिस्थिती ना. रॉंग फिलिंग. शेवट पक्ष हो आहा हय. हो कायमचो उरणारो पक्ष. आमी जे आहा हांव जो अध्यक्ष आहा 3 वर्सां आसत, 2 वर्सां ना 7 वर्सां आसत, पक्ष उरतलोच. पक्ष उरपाक वेदर ते अलायन्स ऑर नॉट अलायन्स. फाल्यां अलायन्स जालें जाल्यार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां ना गावलें पण आमचे कार्यकर्ते तांकां वावुरतलेच. पूण आमकां 40-40 मतदारसंघान वचपाक जाय. कितें दिसता वाळवे बाब, की कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी ते चड डॅमेज करतले? खूप कठीण प्रश्न आहा. हाचें कारण अशें की इतले दीस मायनॉरिटीज ही काँग्रेसची मक्तेदारी आसली, तांची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली. आता ती बीजेपीन आपल्याकडे ओढून घेतल्या. म्हणटकूच तुमी कोणाक अटॅक करतले? यूथ, बायलां बिलां, गृहलक्ष्मी याच्यामुळे ती सध्या भाजपमय जाल्ली आहात. आता अनएम्प्लॉयमेंट आणि भुरग्यांचो हो जर विशय तुम्ही घेतलो जाल्यारच तुम्ही फुडें वचूं शकतात अशें म्हाका दिसता. दुसरी गोष्ट अशी की राष्ट्रवादीक ना म्हळ्यार सुद्दां काही मर्यादा आसात. हांव तुमच्या तोंडार सांगता म्हणून रागार जावं नाका. इवन निळकंठ बाबाच्या व्यक्तिमत्वाक कांय मर्यादा आसात. तांणी डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून काम केल्लें आसत, पूण सावथाक ते अजून तशें सारकें पावूंक ना. म्हणटकूच थंय तुमकां तुमचो प्रभाव घालचो पडटलो. आनी थंय सालसेत बिलसेत हो जो मोठो चंक आसा आनी बार्देसांतले कांय बाकीचे हळदोणा बेळदोणा हे मतदारसंघ आहा ते तुमकां बरे अट्रॅक्ट करचे पडटले. बहुजन समाज आयज बीजेपी वांगडा आसा. बायलां हांवें म्हळें तशींच आहा. आनी मागीर तुमच्या कडेन कोण आसलो? कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तुमी ब्रेक एक्झॅक्टली करतले? हो प्रश्न मोठो आसात तांच्या फुडें. कितें दिसता सद्गुरू, कोणाक कोणाची attack कॉन्स्टिट्युएन्सी? कारण वाडयतलो जरी म्हळें जाल्यार खंयच्या सेक्शनाक तुगेली राष्ट्रवादी सद्याक आपली दिसपाक शकता? नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेसीन म्हाका दिसता की 40 मतदारसंघांचेर काम न करता ठरावीक अशे 20-22 मतदारसंघ घेवपा जाय, फोकस्ड काम करपा जाय.